कसेतादीची जमीन ह्या तत्वार गोंयकारांक जमिनीचे पूर्ण हक्क दियात, कसल्योच अटी घाली नासतना. तशेंच मेळावलेच्या आंदोलना वेळार जेंचेर केसी घातल्यात त्या सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यावयल्यो केशी फाटी घेयात. सूडबुद्धीन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो केल्ल्यो बदल्यो रद्द करात. टीबी कुन्ना पीपल्स मुवमेंट फॉर सोशल जस्टिस फोरमान मागला. मेळावले जावपी IIT प्रकल्प जरी सरकारान रद्द केलो असलो तरी आंदोलकांवयल्यो केशी फाटी घेवंक नात. बेगोबेग त्यो फाटी घेवच्यो, तशेंच बदल्यो घडोवन हाडल्यात तांकां परत त्या स्वातांचेर हाडचे अशें फोरमान मागला. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार कूळ मुणकार कायदो चालीक लावन आलवारा लँड रायट्स खाला आशिल्ल्यो लोकांच्यो जमनी परत लोकांच्या नांवार करून दिवच्यो अशें ते मागतात. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर साबार मानेस्तांनी विचार मांडले. हो जो गावड्याचो पोर जाका आमी वयर काडपाचे, इन्स्टेड आमच्या गव्हर्मेंट हावरटपणान ताजो जागोच गिळंकृत करपाक सोदता. आनी हे माळावलेचे लोक आणि आज अशें दाखोवन दिलां की तांणी आमकां एक्चुली लिडरशीप कितें म्हणटा तीच दाखोवली. 9 म्हयन्यांनी तांणी इतलें स्ट्रगल केलें की म्हाका दिसता हे पयलेच नाजाल्यार नायलॉन 66 नंतर दुसरेच फावट अशी घडणूक घडल्या की गव्हर्मेंटान मागार धरची पडली. म्हाका खबर ना तो प्रमोद सावंत लिगॅलिटीची खबरी करता. हांव म्हणटा हो जर असो एक लॉ आसा जाल्यार लॉ हो बदलूंक जाय. हे तुका नाका आशिल्ले अंबानीक आनी अडानीक भारत विकपाक जाय तशें आपले लॉ बदलता, तर लिगॅलिटीची आमकां खबर सांगनाका. हो पयलीं लॉ बदलून हे जागे पयलीं ह्या लोकांच्या नांवार करूंक जाय. म्हळ्यार ऑल्टरनेट स्पेस म्हळ्यार आतां खूब आसात. ऑल्टरनेट स्पेसी वेर्णाच आसा म्हणून म्हाका सांगिल्लें आनी सांग्या आसा. पूण मेन म्हणटा ते स्पेस डिक्लेअर करचे पयलीं लोकल लोकां कडेन उलोवणी करूंक जाय आनी तांची जर संमती आसा जाल्यारूच ती स्पेस डिक्लेअर करूंक जाय. पयलींच स्पेस डिक्लेअर करून मागीर ऑपोजिशन हे न्ही कितें म्हणटा ते. हे ट्रायबल्स आणि जे दलित त्या लोकांनी फुडाकार घेऊन एक मुवमेंट करूंक जाय अवश्य. आणि हांव ताका इल्लेशें आनी जोडटा, ऑल प्रोग्रेसिव्ह फोर्सेस शूड कम टुगेदर. ऑल प्रोग्रेसिव्ह फोर्सेस and they must come together to wage a struggle for liberation, a second liberation of Goa. आम्ही जर सगळे मेळून खंबीरपणे नसत जाल्यार ह्या सरकाराक गोंयसूनच न्हू तर भारतांसून सुद्धा येणाऱ्या 2024 घरात हाडपाक शकता. मोपाचो विषय, मोपा शेतकरी संघर्ष समिती त्यांच्या जमनींचो विषय हा जायते हांगासर जायते जमनींचे विषय येयले म्हणून तो एक विषय सध्या ताजो आहा. तांकांय आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. जेन्ना हो विश्वजीत राणे लेटर बरयता प्रमोद सावंताक सांगता स्क्रॅप कर आनी आतां तो स्क्रॅप करता, फायन तो शिफ्ट करपाक रेडी जाला. हांव विचारूंक सोदता आमचे सावथान डेप्युटी CM आसा बाबू कवडेकर, तो कितें करपाक लागला? तो असली कित्याक चिटी बरयना? अरे तुमी चिटी बरयले जाल्यार तुमचो CM आयकता आनी बेंड डावन जाता जाल्यार बाबू कवडेकर should also write a letter and tell that we don't want double tracking, we don't want coal. बाबू कवडेकरच न्ही, इवन फिलिप नेरी ते आसा, इवन तुझो बाबा शान आनी क्लेफास ते आसा. म्हळ्यार आयज कळून येता की हे जे गेले ते लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून वचूना भाव भयणांनो, हे आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्या. इट इज टाइम फॉर पीपल टू नाव थिंक वी आर द वन्स हू हॅव गिवन देम मॅन्डेट एंड दे हॅव नो राइट टू सिट देयर. मजगती आम आदमी पार्टीचो दिल्लीचो आमदार राघव चड्डान शेळ मेळावले वचून थळाव्या लोकांची भेट घेतली. आपाचो गांवकारांक तेंको आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. विश्वजीत राणेचोय ताणें फोग काडलो. पणजे पत्रकार परिशद घेवन ताणें सरकाराच्या लोकशाय विरोधी कर्तुपाक शिटकावणी दिली. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी श्यामचारी.